सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. ही मिसाची भेट आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या झेवियर गामान रितीना वास हांच्या पासत हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सेबी पेरेरा हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही मिसाची भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात आयज जॉयल फेर्नांडीस आनी आमचो PPCचो मेंबर दामियां रॉड्रिगीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. बरे निर्णय घेवंक तांकां देवीक जाणवाय मेळूंक आनी जें कितें चुकीचें आसा फटींगपणाचें आसा तें तांणी सोडून दिवंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेसू आमकां म्हणटा तुमी मागचे न्हू आदी तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्यो गरजो वळखता. दर दिसाक आमचो सुर्गीचो बाप आमकां उदीक मोवाड दोयाड आनी आमच्या बाबा भयणां सोमे आमी उदीक आनी उदीक तांकां मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां तो अंतरेकता. आमचे अंतरेक जायते पावटी घुडीक ताका मानता तसलें जायना. आमी जायते पावटी दुसरेच उरफाटें जिवीत जियेता आनी ह्या बापाक आमी निराशी करता. आज जेसू सर्गीचो देव आमचो बाप म्हूण आमकां मागणें करूंक शिकयता आनी ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागचे न्हू आदी सर्गीचो बाप आमच्यो गरजो वळखता देखून आमी दोयाड मोवाड जावंक आमकां तो उस्कायता आनी आमकां तो उलो मारता. आमी दर दिसाक आमच्या जिवितान बोगसोण्याचे मनीस जावंक मोवाडायेन जिवंक आनी आमच्या बाबा भयणाचो उदीक हुस्को धरून आमी ह्या संवसारांत ताचे गोवाय जावंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञाव सारून सांगता. मना चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्या वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळार दोडवण करून आमचे पातकी सोयम आमी दोमायता. तुका अंतरेकून आमची काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटोवन दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताची सुक्रिस्तावर. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. इजायस प्रभाताच्या पुस्तक वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तशें पावस आनी बरफ मळबांतान पडटात आनी बेश्टीच परतून चडनात. बगर मोप्याक बी आनी जेवतेल्याक जेवण दिवपाक
जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किल्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. भोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे वैत कर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हजे संगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखोणेया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचे दोळे लावन रावशात. तुमी संतोशान मुरगोटेल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कोदींच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाठ वळटा. प्रिथ्वीवेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. तांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां. तांचें चडशें सर्वेस्पोर आसाच. ताचें मन वळवळटा वळवळटा. तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. उद्गाराक उबे रावया. उंड्याच्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां जेसून म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बोबाड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकी जावं नाकात, कारण तुमकांच कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी शुभ वर्तमानान संवसारान व्हरते मागणे अशें आख्खे विश्वांत जे परगोडटात जावं दुसरे धर्माचे मनीस ते आज आमी वाचता. आनी जेसून हें मागणें किरीत भाशेन न्हयच आमकां पूण सगळ्या मनशां कुडाक सर्गीच्या देवाक बाप म्हणूंक आमकां शिकयलां. आमी जायते फावटी ह्या संवसारांत जियेतना आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरता. पूण अशें ह्या मागण्यांत आसा की आमच्यो गरजो आमी मागचे न्हू आदी आमचो सर्गीचो बाप जाणा. हाका लागून सर्गीचो बाप आमकां आदी फुडेंच त्यो फावो करता. ह्या मागण्यांत पयले सुवातेर बाप म्हणूंक आमी बाबा भयणीनो ही
स्फूर्ती घेता कित्याक तो आमचो बाप जाल्यार सगळें ताचे कडचें आमकां मेळटलें, सगळें ताचे कडचें आमकां फावो जातलें आनी सगळी देणी तो आमकां ओतून दितलो म्हूण आमकां भरवोसो आसा. हाका लागून ताचें नांव पवित्र जावंक आमी दर दिसाक वावरूंक गरज. हे मागणें आमी म्हणटा आसतना आमी देवाची खुशी न्हय आमची खुशी अंतरेकता. आमची खुशी आमी करता तेन्ना जायते फावटी देव घडयेक आमचे उद्देशी ही खुशी कसली खरेंच ताचे येवजणे प्रमाणे चलता वो ताचे येवजणेन आमी सगळीं बरोबर सहकार जावन सर्गीचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक वावुरता जाल्यार आमकां विचार करता. आमी दुसरे सुवातेर जेन्ना ह्या संवसारांत आमकांच बोगसोणें मागता तेन्ना आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आमकां जेजू पयलो उलो मारता. आमी दुसऱ्यांक बोगसुता तेन्ना आमकां बोगसोणें फावो अशें देव आमकां दाखोड करता. बाबा भयणो, कितले व्हडते मागणे आज आमी ह्या शुभ वर्तमानान आयकता. कित्याक आमच्यो गरजो पयले सुवातेर आमी दवरचे न्हू आदी देवाक आमी म्हणटा आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तेन्नाच की आमच्यो चुकी आमकां बोगोस सायबा. वय बाबा भयणीनो, दुसऱ्यांक आमी बोगसणें दिता तेन्ना देव उदार जावन आमकां दुपोट देणी फावो करता, दुपोट आमकां बक्षिता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडयेक आमी दुसऱ्यांक बरें अंतरेकता तेन्ना देव आमकां उदार देण्यांनी उदीक फावो करता. हे मागणें आमी दर दिसाक करता. ह्या मागण्यांतल्यान आमी दर दिसा प्रार्थनांनी मागता की देवाचें राज आमचे मदें. ह्या मागण्यांत आमी दर दिसाक सर्गीच्या देवाक आमचो बाप म्हूण आमी उलो करता. ह्या मागण्यांत आमी दर दिसाक देवाची खुशी आमचे सवें जावं म्हूण प्रार्थना करता. वाग्योंत आंब्रोस म्हणटा जे दिसाक आमी मागणें करता तेन्ना आमी उदीक आनी उदीक पवित्र उतरां म्हणटा तेन्ना देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना देवा सोशी आमी उलयता. देव आमचे सवें भासाभास करता आपल्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे. बाबा भयणीनो, आज आमी देवाक आमचो बाप म्हणून उलो करता तेन्ना आमच्यो गरजो सगल्यो तो वळखता, आमच्या मागण्यांक तो कान दिता, आमच्या ह्या जिवितांत संकश्टांनी तो वांटो घेता. आमी हे देवाक किरीत भाशेन दिन वाचुया कित्याक दर दिसाक आमकां तो बरेपणान भरता. दर दिसाक कशे तरेन आमी खालती जावचें दर एके घडणेवरी तें आमकां शिकयता. दर दिसाक कशे परी आमी दुसऱ्यांचो मोग करचो तें आमकां तो ह्या आमच्या जिवितांत दाखयता. आनी आमच्या ह्या खालतिकाये जिवितांत आमी जियेता तेन्ना एकामेकाक बोगसोणें आमी दिता तेन्ना सर्गीचें राज कशें आमी जोडूंक पावतले तेवूय आमकां तो फावो करता. तर हे देवाक आमी दिन वाचुया आनी सर्गीचो बाप आमकां ह्या जिवितांत उदीक आनी उदीक देणी फावो करतना ताचें राज दर दिसाक विस्तारूंक आमी वावरुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या वाराक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा सूर वस्तूंच्या रोसणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता ती तूं मोयपासान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दोयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकारसो कोर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर कार्यान सोर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या ओ नवो काळ सोडवणेचो. आमचे वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां संगती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयातल्यांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartazo good borgotoya. Tudzia gozani ponoci von ponamorwi. Tovera kasoroli zomnia. Sonsaracha soronara amchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुडे रगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये संगती चौपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सुख नी बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणींत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांगडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन धरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगयता आनी आकोत आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केलीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. देवा काकलुत्सरा बापा, ह्या देवी कुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दमावूंक आनी सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Tuji